पेडणेच्या चोपड्या सर्कलाची सामकी अवतिकाय झाल्या। कितलेशेच कोटी रुपया खर्च करून या सर्कलाचे सोबितीकरण केल्ले, मात आता पळयत जाल्यार याची स्थिती सामकी बाबत झाल्या। सर्कलाच्या सरभोंवतणी घातिल्ल्या लोखंडाची गेट मोडल्या, रानूय भरपूर प्रमाणात वाडला। देखून पर्यटन महामंडळान हाची दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। सरकार ज्या पद्धतीने विकास करता आणि विकासाचे नवे नवे प्रकल्प हाडटा, त्या प्रकल्पाची निगा राखप ज्या पद्धतीन सरकारची जबाबदारी असता, तशीच थळावे पंचायत आणि थळावे आमदार हांची तेवढीच जबाबदारी असता। तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी चोपडे शिवोली पूल ते चोपडे व्हाया खिंड मुर्जी मेरेन ह्या रस्त्याचे सुशोभीकरण करत असताना स्वदेश दर्शन योजने अंतर्गत करोडो रुपये खर्च करून ह्या वाठाराचो विकास केल्लो। पण त्या उपरांत जे आमदार आयले तांणी दुर्लक्ष केला की काय, जेणे करून ह्या प्रकल्पाची निगा राखपाक गोवा पर्यटन विकास मंडळय अपयशी थारला। चोपडे सर्कल ह्या वाठारान जे एक सुशोभीकरण प्रकल्प केला, ताची लोखंडी गेट आसा, लोखंडी सर्कल आसा, ते तुटान पडलेले आसा। उदकांचे कारंजे केल्ले आसा, त्या कारंजान शेळो जाल्लो आसा आणि हे सोबीतकाये खातीर खंय तरी डाग लागता। हाची गोवा पर्यटन विकास महामंडळान दखल घेवन हाचेर बेगोबेग हाची दुरुस्ती करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।